नमस्कार. हेडॉनच्या या आयचे भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार सरकारान खंय तरी गोवा टेनन्सी एक्टा भितर कांय अमेंडमेंट्स हाडली फाटले विधानसभा अधिवेशना भितर, आनी आज त्या अमेंडमेंट्सा लागून गोंयभर बोवाळ सुरू जाला. वेगवेगळे कडेन आंदोलन उबी रावपाक लागल्यात आनी खरेंच सरकारान कुळांच्या आनी मुणकारांच्या हक्कांचेर गदा हाडल्या काय कितें हो खरो प्रश्न. आनी कायद्याचो प्रश्न आशिल्ल्यान तो तितलोच गुंतागुंतीचो प्रश्न. ही गुंतागुंत नक्की कितें आनी हें जें आंदोलन उबी रावता तें हाजे फुडें खंय वतलें हाजेर आमी भासाभास करतले. आनी सद्याक ह्या आंदोलनाचें फुडारपण करपी आनी जाणी ह्या विशयाचो खोलायेन अभ्यास केला अशें एडवोकेट गुरुबाब शिरोडकर आमचे बरोबर आसात. स्वागत. नमस्कार. गुरुबाब, म्हाका एक गजाल सांगात, ह्यो अमेंडमेंट्स नक्की कितें सगळे गोंयकारांक कळपा खातीर आनी तुमचो विरोध कित्याक ह्या अमेंडमेंट्सा खातीर? कारण विधानसभे भितर जेन्ना हो प्रश्न आयलो तेन्ना सरकारान एक गजाल क्लियरली सांगिल्ली की आमचें इंटेन्शन बरें आसा आनी बरें इंटेन्शनांतल्यान आमी ह्यो अमेंडमेंट्स हाडटात. मागीर हे बरें इंटेन्शना भितर तुमकां खोट खंय दिसली? सरकाराचें बरें इंटेन्शन तर आशिल्लें. सरकारान अमेंडमेंट हाडच्या पयलीं लोकांची प्रतिक्रिया आयकून घेतलो आशिल्लो. हें सरकारान केलें ना आनी हातूंत हें पयलें सिद्ध करून दाखयता की सरकाराचें बरें इंटेन्शन नाशिल्लें म्हणून. एक गजाल. आतां हें अमेंडमेंट जेन्ना हांवें बारीकसाणेन अभ्यास केलो तेन्ना म्हाका अशें कळून चुकलें की हें केलां तें योग्य न्हू म्हणून. कित्या खातीर? अशे कितें मुद्दे आहात? सारकें अमेंडमेंट कितें आसा आनी आक्षेप कितें आसा म्हणून म्हणटा की कूड कायदो जो पळय आसा, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट, हातूंत मामलेदार म्हणून एक वाक्य आसा आनी मामलेदार जें पळय आसा क्लॉज ही एक ऑथॉरिटी. आतां ही जी पळय ऑथॉरिटी आसा हातूंत फुडें उल्लेख केल्लो आसा मामलेदाराच्या जाग्यार जॉयंट मामलेदाराक सुद्दां अपॉयंट करूंक जाता म्हणजे तो मामलेदार. फाल्यां कोण एडवोकेट सुद्दां आसलो जाल्यार ताका सुद्दां अपॉयंट केल्यार तो मामलेदार. एक सुद्दां ह्या पयलीं केलां काम एज ए मामलेदार. सो इट इज एन ऑथॉरिटी. आत्तां गोवोरमेंटान सिवील जज सिनियर डिविजनाक तो हक्क दिला. कसलो हक्क दिला? एज ए मामलेदार. म्हळ्यार ज्यो केसी आसात टेनन्सीच्या संबंधांच्यो त्यो हाताळपा खातीर म्हणजे एज ए मामलेदार, नॉट एज ए सिवील कोर्ट. पण गुरुबाब, म्हाका एक गजाल सांगात, हो जो मामलेदाराचे अधिकार काडून कोर्टाक दिवपाचो निर्णय आसा तो बरोबर काय चूक? म्हाज्या दृश्टीकोनान तो बरोबरूय आसा आनी चुकूय बी आसा तातूंत. आतां बरोबर कित्याक आसा, एखाद्या सरकाराक दिसलें आसतलें की कोर्टान तर दिलो तो अधिकार कोर्टाक हे तूं डिसायड कर म्हणून, कितें बेगा एखादा डिस्पोजल जातलें असो तांचो एक हेतू आसूंक शकता. आतां म्हाजो विचार असो आसा की मामलेदार जी आसा ही एक ऑथॉरिटी आसल्या कारणान ही जी सगळो प्रोसिजर जो पळय मामलेदार एक्टान जो पळय तुमचो टेनन्सी एक्टान जो पळय दिल्लो आसा हो प्रोसिजर सगळो मामलेदारान फॉलो करचो पडटा. बरोबर. आतां सिवील कोर्टान गेल्या उपरांत सिवील कोर्टाचो प्रोसिजर तें एप्लिकेबल जावचो ना. सिवील कोर्टाक जज पळय आसा ताका हो प्रोसिजर फॉलो करचो पडटलो पूण तें डायवर्शन जातलें. एक तर सिवील जज स्पेशली अपॉयंट केलो तर जाल्यार तें योग्य आसा. आनी आतां जे पळय सिवील जज आसा तेंचे कडेन तें सकयलें सगळें होचपोच जातलें. कित्याक तो प्रोसिजर आतां प्लिडींग आसा, एविडन्स आसा, सगळो प्रोसिजर आसा. CPC एप्लिकेबल आसा. हांगासर प्रोसिजर लेट डावन केल्लो आसा आनी तो मामलेदारान फॉलो करपाक जाय. इतलेंच न्हू, ह्या कूड कायद्यान अशें प्रोविजन केल्लें आसा की कूड कायद्यान सर्वे करची म्हणून टेनंटांची आनी ती सर्वे खरी धरची आनी तांकां पर्चेज रायट दिवचो म्हणून. आनी हो सर्वे रिकॉर्ड मामलेदारान अप टू डेट फ्रॉम इयर टू इयर मेंटेन करचो. आनी हें सगळें कार्य सिवील कोर्ट करूंक शकतलो. सो सिवील कोर्ट तो कोर्ट आनी ही एक ऑथॉरिटी. ऑथॉरिटी हॅज टू मेंटेन इट. एक जो प्रश्न आसा सरकाराचो जो आर्ग्युमेंट आशिल्लो त्या दिसा की मामलेदारां मरे आतां कितलींशींच वर्सां जालीं वेगवेगळीं प्रकरणां तशींच प्रलंबीत आसात, पेंडींग आसात, तांचो सुटावोच जायना. अशी परिस्थिती भितर सरकाराक दिसलें की हातूंतल्यान एक वाट काडपाक जाय आनी ती कूळ कायद्या संबंधीची जितलीं प्रकरणां ती डिस्पोज जावपाक जाय म्हणून तांणी ही तरतूद केली. तुमी कितें म्हणटात? इंटेन्शन बरें आशिल्लें पण उपाय चुकीचो सोदून काडलो? हय, कित्याक जो पळय प्रोसिजर लेट डावन केला कूड कायद्यान हो मामलेदार इम्प्लिमेंट करिना किंवा फॉलो करिना म्हणून तें पेंडींग उरलां. एक गजाल इम्पॉर्टंट पळय, कूड कायद्यान अशें एक प्रोविजन आसा, एडवोकेट शूड नॉट बी अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ मामलेदार.
आतां कोणाकूच एडवोकेट करूंक मेळना. म्हणजे ते प्रोसिजर आसा. सपोज हांवें तर अर्ज केलो जाल्यार मामलेदारान तो व्हेरीफाय करूंक जाय. हांवें अर्ज केला तो कायद्या प्रमाणे आसा काय ना, सबस्टन्स आसा काय ना, आसा काय ना, आनी ताका कितें प्रेयर आसा कितें ना हें सगळें ताणें व्हेरीफाय केल्या नंतर कन्फर्म केल्या नंतरूच पाडकाराक नोटीस दिवंक जाय. हे सगळे ग्रावंड वर्क कोणें करपाचो? मामलेदारान. हें सिवील कोर्ट फाल्यां करचो ना. तो म्हणटा तुजें प्लिडींग बरोबर आसा तें तो पळोवंक वयचो ना. म्हणजे सिवील कोर्टान कितें जालें कंपल्सरिली तुवें एडवोकेट करचो पडलो. बरोबर. बरोबर. आतां कूड कायद्यान अशें प्रोविजन आसा की तुवें प्रूफ करचें पडलें. तूं तर फाल्यां कोर्टान गेलो तें प्रूफ करचें पडलें. बरोबर. प्रश्न असो येता मामलेदारान तर गेलो कसो सिद्ध करतलो? मामलेदारान थंय प्रोविजन आसा सेक्शन 7 द सर्वे कंडक्टेड अंडर द टेनन्सी एक्ट डीम टू बी ट्रू. आनी ही तर खरी जाली आनी ही सर्वे दॅट इज एज्युम दॅट ती ग्राउंड लेवलाचेर वचून पळोवणी केल्या म्हणून ती खरी. दॅट इज द बेसिक अजम्पशन बिहायंड दॅट. आतां हें सरकारान कित्याक केलें ना? 1967 रुल्स फ्रेम केला. रुल्स आसा, प्रोविजन आसा, पूण सर्वे केली ना. आनी 1968 लँड रेव्हेन्यू कोड आयलो. बरोबर. ताच्या अंडर सर्वे जाली. ही लँड रेव्हेन्यू कोड म्हणजे लँड रेव्हेन्यू मेळपाक लागून सर्वे. बरोबर. ही स्पेशल सर्वे न्हू. बरोबर. आतां ही कुडांची स्पेशल सर्वे जर अंडर एक्ट केल्ली ताका वेल्यू आसलो. सो कुडांक प्रॉब्लेम नाशिल्लो. आनी कसो काय म्हणटलो तूं? आतां पळय 1993 लोकांक मामलेदारान 18C नोटीस काडिल्ली. तुज्या सर्वेन नांव आसा, तूं हे पयशे भर. आनी डिक्लरेशन नासतना तांकां पर्चेस सर्टिफिकेट दिल्ली. म्हणजे हाजो मिनींग कितें जालो? जी पयली पळय सर्वे केल्ली तेच बेजीचेर. बरोबर. हातून करूंक ना. लँड रेव्हेन्यू सर्वे तेच बेजीचेर मामलेदारान तो पावर एक्सरसायज केलो. बरोबर. थंय अर्ज करपाचो ना. हांव पर्चेस करता म्हण अर्ज करपाचो ना. सो मोटो ही हॅज टू इश्यू अ नोटीस बेस्ड ऑन द सर्वे रिकॉर्ड. बरोबर. आतां ही तर टेनन्सी कायद्यान तर सर्वे केल्ली, इट इज अ रिकॉर्ड बिफोर द मामलेदार. सो म्हाका कांय सिद्ध करपाचें ना. फक्त हांवें थंयसर पयशे भरपाचे नोटीस मेळ्ळ्या नंतर तो मागीर भाडकाराक सांगतलो पयशे तुजे घेवन चल. सो ही सिंपल पद्दत आसा. म्हणून हांव म्हणटा कितें, तांकां कोर्टाची पायरी चडोवंक लावच्या जाग्यार हो जो पळय एक्टान दिल्लें आसा ते तुमी थोडे मॉडिफाय करा. एक्झिस्टिंग जो एक्ट आसा तो तुम्ही स्ट्रीमलाइन करात, स्ट्रीमलाइन करात, पावर्स मामलेदारा कडेनच दवरात. कारण पळय मामलेदारा कडेन दवर हांव म्हणना. हे सरकारान निर्णय घेवपाक जाय. कारण कित्याक मामलेदार ही एक ऑथॉरिटी. आतां हो सिवील कोर्ट जो पळय आसा हो ऑथॉरिटी म्हण थंय काम करतलो काय सिवील कोर्ट म्हण काम करतलो हे एक डावट आसा. आनी लिटिगेशन आनीक वाडटली. तुम्ही म्हणटा ती वेवस्था बरी, पूण ती स्ट्रीमलाइन करा. स्ट्रीमलाइन हय ती सोंपें तें सामकें सोंपें. कित्याक ह्या पयलीं केलां न्हू. आनी हें कित्याक बंद पडलें हो बी प्रश्न आसा. जे पळय तांकां पर्चेस सर्टिफिकेट दिताली डिक्लरेशन नासतना हें कित्याक बंद पडलें हाचेर कोणें विचार करूंक ना. हें बंद कित्याक पडलें? एक असो निर्णय जालो ट्रायब्युनलाचो, जी सर्वे जी पळय केल्ली आसा ती लँड अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड. बरोबर. अंडर टेनन्सी एक्ट सर्वे करूंक ना. बरोबर. तेन्ना ती तर खरी धरूंक शकना फॉर पर्पज ऑफ दॅट कॅनॉट बी द फायनल सर्वे. सो देरफॉर यू कॅनॉट इश्यू पर्चेस सर्टिफिकेट अंडर 18C. बरोबर. बंद पडलें. बंद पडटकच ताका अमेंडमेंट हाडूंक नाशिल्लें. आनी अमेंडमेंट केन्ना हाडलें? 2006. तो पर्यंत पळय 93 ते 2006 पर्यंत बंद उरलें. आनी कितें अमेंडमेंट हाडलें? एक्ट अमेंड करूंक ना, रुल्स अमेंड केले. रूल 51 म्हण कितें तरी अमेंड केला. आनी जी सर्वे अंडर लँड रेव्हेन्यू केला तीच अंडर टेनन्सी एक्ट कन्सिडर करची म्हणून आनी फुडें प्रोसिजर करचो म्हणून. 2006 नंतर प्रोसिजर आनी केलो ना. खंयचो जो पळय तांकां पर्चेस सर्टिफिकेट दिवपाचो बेस्ड ऑन दीस ते करूंक ना. कारण आसा सेक्शन 7 अमेंड करूंक नाका आशिल्लें. बरोबर. एक्टान तर ना जाल्यार रुलाक अमेंडमेंट करून फायदो कितें जावपाक शकता? कांयच फायदो जावपाक शकना. म्हणून म्हाका एक गजाल सांगा, तुम्ही हें कित्याक जालें? इतलीं वर्सां ही सगळी गजाल तुमी आतां सांगतात, ही जाली कित्याक? कोणाकच इंट्रस्ट नाशिल्लें? इंट्रस्ट नाशिल्लें न्हू. जे शेतकरी पळय गट आसा हो कश्ट करणारो गट
तांकां कितें तर मार्गदर्शन करतले जाल्यार आमच्या सारक्या कोणानी तरी फुडाकार घेवन ते मार्गदर्शन करपाक जाय. बरोबर. ह्या पयलीं संघटना वगैरे सगळीं असलीं, पूण जे संघटना जी पळय संघटना जे पळय चलयताले तिणी ह्या कायद्याचो केन्ना अभ्यासूच केलो ना, राजकारण केलें म्हणून हें घडलें. पूण टायम टू टायम एमेंडमेंट जालें. आतां पळय कूड कायदो कितें जालो 1975 5th अमेंडमेंट हाडलें आनी कूड जो पळय आशिल्लो ताका डीम परचेजर केलो म्हणजे मालक जालो. बरोबर. म्हणजे अर्थ असो कितें भाडकाराच्यान ताज्या शिवाय दुसऱ्याक विकूंक जायना. बरोबर. आनी म्हाका डीम परचेजर कित्याक केला? शेती करपाक, हय. उत्पन्न कर, बरोबर. तुका ट्रान्सफर करूंक मेळना. दॅट इज द बेसिक इंटेंशन न्ही. आनी हे मेन जे पळय इंटेन्शन आसलें खरोखरच हें योग्य आशिल्लें. कित्याक ते कश्ट करताले पूण तेंच्या पदरान कांय पडनाशिल्लें. बरोबर. म्हूण तांकां 1/6 रेंट बसयलो पयलीं सुरवातेक. बरोबर. जेन्ना मागीर कळ्ळें तरी तांकां हॅरेसमेंट जाता म्हणून 5th अमेंडमेंट हाडलें म्हणजे टिलर्स डे. हय. तूं आतां मालक जालो, तूं खंड भरी नाका. तेन्नासून खंड बंद जालो. बरोबर. आतां जर हांव डीम परचेजर जालो देर इज अ क्वेश्चन ऑफ गेटिंग डिक्लरेशन. पण म्हाका एक गजाल सांगात की हांगा सरकाराचे कांय जेन्युइन कन्सर्न्स आसात. तातूंतलो एक म्हत्वाचो कन्सर्न जो आसा की तुमी जशें म्हणे ती जमीन कल्टिवेबल उत्पन्नाची जमीन तातूंतल्यान उत्पन्न काडपा खातीरच तुका डीम परचेजर करतात. बरोबर. सरकाराचें म्हणणें की आतां अशी ट्रेंड तयार जाला गोंयांत, हो फक्त हांव कुळाच्याच बाबतींत किंवा हांगच्याच बाबतींत म्हणना, सगळ्यांच्याच बाबतींत की आसती जमीन काडून ती मागीर रियल इस्टेटीक विकप किंवा कसले तरी वेगळे डेव्हलपमेंटा खातीर विकप. आनी सरकाराचो एक जेन्युइन कन्सर्न आसा की जी तुमकां डीम्ड परचेजर म्हणून उत्पन्ना खातीर जमीन दिल्या ती जमीन तुमी काडून लास्टाक खंय तरी बिल्डराक विकतात. हें हातूंत जावपाक जायना. हो प्रकार बंद जावपाक जाय बिकॉज दॅट डिफिट्स दी पर्पज ऑफ टेनन्सी एक्ट. हो सरकाराचो कन्सर्न. सरकाराचो स्टँड. बरोबर. आतां कूड कायद्यान अशें आसा की टॅनंटान ट्रान्सफर करूंक जायना. कूड कायद्यान आनी एक प्रोविजन आसा, तुका तर शेती करपाचें ना, तूं मामलेरा कडेन सरेंडर कर. तेंय कोण करना न्ही. सरेंडर कर. आतां कूड कायद्यान आनी एक प्रोविजन आसा, जर तर खंयची शेती करिना म्हणून सांगता, जर तर कूड कायद्यान तर सर्वे केल्ली, मामलेरा कडेन रिकॉर्ड आसतलो, एवरी इयर दे हॅव टू अपडेट इट. प्रत्येक वर्सा वचून बाबा हें चल्लां काय ना हें पळोवपाक मेळटलें आशिल्लें. हें जालें ना. आनी हाचो फायदो कोणें घेतलो? जे सरकार जें पळय आतां उलयता, कोणें तरी बिल्डर लॉबी जावं आनी कोण जें उलयता पळय, हो फायदो घेतलो. आनी जेन्ना 5th अमेंडमेंट आयल्या नंतर ही बिल्डर लॉबी तयार जाली. बिल्डर लॉबी तयार जाली पूण हाका रायट ना. कोणाक? टॅनंटाक रायट ना दिवपाक. पूण एक प्रश्न हांगा येता, म्हजें नांव सर्वेचेर आसा, रायटली ऑर रॉंगली, हांव टॅनंट म्हणून. बरोबर. सो मामलेदाराक खंयचेच परिस्थितीन रायट ना ती जमीन काडून भाडकाराक दिवपाक. कित्याक कूड कायद्यान प्रोविजन आसा, जर ती शेती तो करिना जाल्यार ती कोण शेती करणार आसा जाल्यार ताका दी. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब कोण आसा ताका दी. ना जाल्यार कॉपरेटिव्ह फार्मिंग सोसायटी फॉर्म करा आनी ती अंडर कल्टिवेशन हाड. बरोबर. हें तूं म्हणटा ऑलरेडी प्रोविजन आसा. सरकारान तेच इम्प्लिमेंट करपाचें. हेची आनी गरज नाशिल्ली. आतां सरकारान जें म्हटलां की आतां सरकार कितें म्हणटा? सरकार म्हणटा की टॅनंट आसा ते बिल्डरांक विकता. हय. बरोबर. हाका म्हजो म्हणजे कट्टोर विरोध आसा. सरकाराक हांव चॅलेंज दिता, सरकारान हाची म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन करचें किंवा सर्वे करची कितले जाणांनी कितले टॅनंट आशिल्ले, कितले जाणांनी विकली, खंयच्या टॅनंट्सांनी खंयच्या बिल्डराक विकली. आनी जेन्ना बिल्डराक विकली, जेन्ना टॅनंट कॉलमान तेजें नांव आसतना कन्वर्शन कशें दिलें डेप्युटी कलेक्टरान. करेक्ट. ही सगळी इन्क्वायरी करची. हांव सरकाराक चॅलेंज दिता. ही तुमी कितें म्हणटा? सरकारान हाजेर व्हायट पेपर काडचो? काडूंकूच जाय. नाल्यार एलिगेशन कित्याक केला? टॅनंट विकता म्हणून बिल्डरांक. आतां सरकार कितें म्हणटा? सरकारान हांगा 3 वर्सांची सनसेट क्लॉजय घाला. हय. तें जें क्लॉज आहा की 3 वर्सां भितर जर असो परिणाम जालो जाल्यार मागीर सरकार कितें म्हणटा? कितें करपाचें म्हणटा ह्या कायद्या प्रमाणे? पळय आतां ह्या कायद्या प्रमाणे जी 3 वर्सां पळय घातला, हय, ती हेवटेनूय ना आनी तेवटेनूय ना. ना कितें? सरकार कितें म्हणटा? कायद्यान सरकार कितें म्हणटा? कायद्यान सरकार कितें म्हणटा? जर तर तुवें डिक्लरेशन